प्रल्हाद जोशींनी एक स्टेटमेंट केला. ते हॅव आस्क्ड ही सेइंग की आपणे कर्नाटका गव्हर्नमेंटाक सांगला की ताणी जी सुप्रीम कोर्टा मुखार केस घाल्ली आसा पळया चॅलेंजिंग ट्रायब्युनल अबॉट दॅट दे शूड विथड्रॉ इट. एकदा ताणी विथड्रॉ केली ते मॅटर तांच्या नजरेन सबज्युडिस उरचे ना अँड वी वील ट्राय टू एक्सपिडाइट क्लिअरन्स एट द सेंट्रल लेवल. एक लक्षात घेवपाक जाय, इट इज नॉट जस्ट ओनली दी सुप्रीम कोर्ट, हां. what I should say, Karnataka, which can withdraw. We also, what I should say, file our things. Yeah. It can be one-sided withdrawal of the case. So let that situation arise, then we will take a decision. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशीन गोंय, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ह्या तिनूय राज्यांचे हित पळोवन उलोवचे म्हादयचो वाद न्यायालयान आशिल्ल्यान केंद्राक हातून भुमिका ना म्हणून गोंयचो पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार सांगता. ऐकात. सध्या कर्नाटकाच्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करपी प्रल्हाद जोशी हांकां जर दिसता की बाबा हो प्रश्न जो आसा हो सुटावो जावपाक जर जाय जाल्यार तेंच्यांनी गोवा, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या तीन राज्यांचे हित कितून आसा हे पळोवपाक जाय. खरें हित म्हणजे सध्या जे उदक कणकुंबी हांगासर कळसाच्या पात्रान वयता ते उदक थारपाक जाय. ते उदक अजून मेरेन थारलेलें ना. पयलीं उदक थारयात आनी मागीर तुमी चर्चा करात न्हू. आयज हो विशय जो आसा हो विशय जेन्ना न्यायालया समोर आसा, हो विशय जो आसा हो लवादा समोर आसा, ते मेरेन ह्या विशयाचेर केंद्र सरकाराक भुमिका ना. कारण केंद्र सरकार परते भितर नाक खुपसता आनी बाजू जी आसा ही कर्नाटकाची घेवपाक सोदता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.